दिसाक म्हजे बरोबर म्हजे वांगडी म्हज्या मतदारसंघातले सगळे म्हजे वांगडी तातूंत आमचो करमळे विलेज पंचायतीचो माजी सरपंच विद्यमान पंच बाब राजेश नायक, तशेंच कृष्णनाथ नायक भाई, तशेंच माजी पंच बाब जुलियो, माजी पंच बाब निकलॉस, म्हजो मित्र बाब मोती चोडणकर, विजू नायक, रुपेश परब. आज ही परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आय हॅव रिजायन फ्रॉम द प्रायमरी मेंबरशीप ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस पार्टी and at the same time as a joint convener of Goa TMC. आता रेजिग्नेशन दिल्यानंतर खूपशे जाणांच्या मदीं प्रश्न येतलो की हांव रिजायन कित्याक केलो. ताचे पयलीं हांव ज्या वेळार 2021 TMC हांवें जॉइन केली आनी तेच्या नंतर हांवें असेंब्ली इलेक्शन कुमारजा मतदारसंघांच्यान TMCचेर कॉन्टेस्ट केलें. हांव जिखूंक शकलो ना, पण तेच्या नंतर सातत्यान आमी पळयता की खुबशे जे TMC त्या वेळार लिडर जॉइन जाल्ले वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे, तेंच्यांनी वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत मतदारसंघान इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले, ते खुबशे जाण सोडून गेले. पण हांव त्या वेळार नंतर आज पर्यंत गोवा TMC बरोबर रावलो, कारण की म्हज्या मनान काही गोष्टी आसल्यो की गोंयांत जे वेगळे वेगळे प्रश्न आसा ते तर तेजो सुटावो करतलो आनी गोंयकारां खातीर तर वावर करतलो, काही गोष्टींची गरज आसता. त्या वेळार हांव निवडणूक हरल्या नंतर पक्षान म्हाका नवी कमिटी जबाबदारी दिली गोवा TMCचो जॉयंट कन्व्हेनर म्हणून, आनी म्हजे बरोबर आनीक जॉयंट कन्व्हेनर. पयले सुवातेर आय वूड लायक टू थँक ऑल द पार्टी लिडर्स फॉर गिविंग मी द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क एज अ गोवा स्टेट कन्व्हेनर ऑफ गोवा TMC. तेच्या नंतर पक्षाचें काम चालू आसतना आमी वेगळे वेगळे गोंयचे मुद्दे, जे वेगळे वेगळे विशय गोंयच्या हिता खातीर आसले ते मांडपाचो प्रयत्न केलो. आनी ते काम करता आसतना गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या कानोकोपरांत म्हाका भोंवपाची संदी मेळ्ळी. आनी ती संदी घेता आसतना एक प्रामाणीकपणान एक पक्षा खातीर काम करप आनी गोंयचे जे खरे मुद्दे आसा, जे गोंयच्या लोकांचे हितान जे मुद्दे आसा, आनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे गोंयची नाशाडी करपाक फुडें सरलेली आसा, ते खंय तरी मुद्दे फुडें घेवन ह्या पक्षाचे कार्य करता आसतना म्हाका दिसता प्रत्येक विशयाचेर मुद्दो फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न केलो. कालांतरान काही गोष्टी ज्या वेळार तूं एका पदार आसता त्या वेळार हळूहळू तुका काही गोष्टी उघड जाता. आमचे गोंयचे राजकारण जर आमी विचार केलो आज की सगळ्यांचे एकमत आसा, जे विरोधी BJP पक्षाच्या जे विरोधान BJP पक्षाचे जे गव्हर्नन्स आसा तेजे विरोधान आसा, ते सगळ्यांचे एकमत आसा की विरोधी पक्षामदी एकजूट महत्वाची, जे वेगळे वेगळे लिडर आसा. पण कालांतरान काही गोष्टी म्हाका संशयास्पद दिसपाक लागल्यो आनी तेजी सुरवात खरी म्हणचे जाल्यार ज्या वेळार पार्लमेंट इलेक्शन जालें त्या वेळार नजरे समोर येयले. कारण त्या वेळार पक्षाची भूमिका आसली ती आमी तटस्थ रावप, जे गोंयचे जे TMCचे पक्षाचो विंग आसा तांच्यांनी तटस्थ रावप, म्हणजे इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम काँग्रेस आनी BJP. त्या वेळारूच म्हाका ही भूमिका खंय तरी पक्षाची म्हणजे म्हज्या नजर समोर येयल्या नंतर म्हाका खंय तरी संशय निर्माण जालो की वेगळो कितें एजेंडा आसा काय म्हणून कितें हो पक्षाचो. पण तो विरोध म्हणजे तो पक्षाचो आदेश डावलून त्या वेळार म्हजें पद हांवें रिस्कान घालून हांव उघडपणे इंडिया आयलँड्साचो कॅन्डिडेट, दोनूय कडेन नॉर्थ आनी साऊथचो काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसले, तांकां हांवें म्हज्या परीन जितको जाता तितको प्रचार केलो. कारण ती काळाची गरज आसली. सी इट वॉज अ नेसेसिटी. कारण काही एक परिस्थिती अशी आसता की आमकां जर BJP घरा धाडपाक जाय जाल्यार खंय तरी एक कॉमन प्लॅटफॉर्मार आमकां काम करचें पडटलें. आनी त्या खातीर थंयच्यान जे काही गोष्टीची सुरवात जाली, म्हाका दिसतालें की हांवें म्हजे संपूर्ण प्रयत्न केले पक्षाच्या लिडरांक सांगपाक की जी पद्दत आसा आमची, आमचो एकमेव एजेंडा आसपाक जाय की टू टार्गेट BJP, नॉट अदर ऑपोजिशन लिडर्स. ज्या दिसा आमी ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट करपाक लागले
which is definitely against my ethics and principles and morals. That time definitely I have to take a call. कालांतरान तुम्ही आज पळयला की गोवा टीएमसीचे जे काही फाटले दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स जाले त्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव उपस्थित नासलो. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक जर तुम्ही पळयत तर पार्टीची इन्स्ट्रक्शनाच आसली की जे ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां क्रिटिसायज कर, तांकां टार्गेट कर. इवन टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपोजिशन लिडर जो राहुल गांधी आसा ताज्या पर्यंत सुद्धा एक आमकां आदेश आसलो की यू हॅव टू टार्गेट दीस ऑपोजिशन लिडर. पण हे करता आसतना सर्टन थिंग्स म्हजे मॉरल्स, म्हजे एथिक्स, म्हजे प्रिन्सिपल्स म्हाका परमिशन दिना जालें. कारण आमी ज्या वेळार ऑपोजिशन म्हणून काम करता आसतना वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे ऑपोजिशन लिडर ज्या वेळार काम करता सगळ्यांचो एकमेव उद्देश आसता की बीजेपी हरोवपाचो. आनी ज्या वेळार ऑपोजिशन लिडर लोकल आमच्या गोंयांत आनी ऑपोजिशन लिडर सेंट्रल त्या वेळार अशा लिडरांक जर टार्गेट करपाचो जर आमकां आदेश आयलो त्या वेळार हांवें एक मनान चिंतलें की समथींग इज फिशी. कारण गोंयांत जे आमी आज राजकारण पळयता की सगळ्यांचो एकमेव उद्देश आसपाक जाय की 1 पॉयंट एजेंडा हॅज टू बी अगेन्स्ट बीजेपी. आनी ते करता आसतना म्हजे परीन हांवें सगळे प्रयत्न केले. पण ज्या वेळार पक्ष मानिना काही गोष्टी की गोंयच्या हिता खातीर ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय ते सोडून तर ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट करपाची तर भाशा पक्ष करपाक लागलो. हांवें त्या वेळार म्हजे एथिक्स आनी मॉरल्स म्हाका परमिशन दिवना की अशें करपाक. त्या वेळार मागीर हांवें म्हजे जे वांगडी आसा जे म्हज्या मतदारसंघातले म्हजे खास समर्थक आसा तेंचे कडेन चर्चा केली. त्या वेळार एक निर्णय घेतलो की वी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन विच विल स्प्लिट द वोट्स अगेन्स्ट बीजेपी. कारण आज जसो पक्षाचो आदेश येता की ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट कर, including Rahul Gandhi. See, Rahul Gandhi may be not my leader of my party, but he is a leader who is taking aggressively against BJP, who is fighting against these communal forces, who is taking tooth and nail against BJP. So, त्या लिडराक टार्गेट करपाची जर ज्या वेळार पक्ष भाशा करता, then it is a time for us to take a call. त्या खातीर सगळे जे आमचे म्हणजे वांगडी असले तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी निर्णय घेतलो की पक्षाची तर ही भुमिका आसा. कारण काही वेळार आमकां खबर आसा की पक्षाची भूमिका सामान्य कार्यकर्त्यांक कळना. पक्षाची भूमिका ही सदैव जे पक्षाचे वरिष्ठ असता म्हणजे आज आमी गोवा टीएमसीन आमी हेड जे वरिष्ठ असता ज्यांचे हायेस्ट पोझिशन असता तांकांच ही पक्षाची भूमिका कळटा. आनी त्या भूमिकेक म्हजो ठाम विरोध आसलो आनी त्या विरोधाक लागून हांवें म्हजें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा गोवा टीएमसी. त्या अनुसरून आज हो प्रेस कॉन्फरन्स हांव तुमकां उद्देशून करता. तुमकां काही प्रश्न आसले जाल्यार तुमी विचारूं. प्रश्न कितके आसले ते ना जे आसले प्रश्न कसो आसता की काही वेळार हांव ज्या वेळार काम करता आसतना पक्षाचे गोंयभर त्या वेळार सगळे जाण म्हाका वळखता की समीर वळवकर गोंयचो टीएमसीचो कन्व्हिनर. सो म्हाज्या तोंडांतल्यान तर अशें फाल्यां सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तर टिका करपाची भाशा करपाक लागले. फायनली अ मेसेज वील गो की फाल्यां सकाळी हांगा हो पक्ष बीजेपीक सांबाळपाक येयला काय हेल्प करपाक येयला काय तो मोठो प्रश्न पडटलो आनी ते म्हाका करपाचें ना. सो त्या खातीर ती पक्षाची भुमिका म्हाका आवडना म्हणूनच हांवें रिजायन केला. कारण सी आय हॅव sacrificed the highest position of my party. I am heading a party as a Goa TMC unit head. So ते करता असताना I have not seen sometimes तुझे ethics and principles has to go above your position. कारण आज काय राजकारण ना, आज काय इलेक्शन ना. म्हाका बाबा खंय तरी हे पद सॅक्रिफायस केल्यानंतर खंय मोठे पद मेळटा असोय प्रकार ना. सो माय ethics and principles didn't permit me to do these things. त्या खातीर म्हजो निर्णय जालो की आय शुड क्विट टीएमसी. एक मेसेज
मेसेज दिला त्या ग्रुपान की तुका 3 महिने पयला पावलो. आता ग्रुपान मेसेज येता जाल्यार खंय आसा, रिकॉर्ड खंय आसा. हांवें 4 महिने 2 महिने पयलीं प्रेस घेतला. पयर हांवें प्रेस मिडिया एड्रेस केला गोवा टीएनसी कन्व्हिनर. इट्स अ फेक मेसेज. कारण सी कशें आहा खंयच्या ती आज कित्याक येयली, आज कित्याक येयली. यू शुड सी दॅट इट्स कॉन्स्पिरसी. म्हणजे ज्या वेळार हांवें डिक्लेअर केलें आज पक्ष सोडटा म्हणून ती आज कित्याक येयली ती पयलीं येवंक जाय आसली. म्हाका काडला जाल्यार पयलीं येवपाक जाय आसली. सिंपल न्ही लॉजीक. खंयच्याय पार्टीच्या युनिट हेडाक तूं काडटा. इट इज नॉट अ नॉर्मल डिसिजन ऑफ एनी पार्टी. सी खंयच्या कार्यकर्त्याक काडलो जाल्यार ते ओके आय कॅन अंडरस्टँड. बट अ पार्टी पर्सन हू इज हेडिंग अ पार्टी इन अ स्टेट त्याका ज्या वेळार काडटा इट शुड बी ब्रेकिंग न्यूज न्ही. तुम्ही सांगले ऑपोजिशनाक टार्गेट करता तुमकां काडले ही प्रॉजेक्टाक खबर आहा तुमच्या बरोबर प्रेसाक. सी आय हॅव इफ यू सी माय प्रेस there will be not a single press which I have addressed against any political leaders. See, I have म्हणजे पार्टी लिडरांकडे हांवें सगळें डिस्कशन करून I have told them everything. But if they are not in a position to listen, see, my priority is my interest of my state, not my position. So that's the reason I have to take a call. See, आताची सध्याची परिस्थितीत येणारा जो काळ असतलो, सी फायनली तुका मार्गदर्शन काही तुझ्या कार्यकर्त्यांनी जाय पडटा. एक खंय तरी चर्चा जातली मागीर सगळ्यांचे विचार आयकून एक आमचो निर्णय जातलो. येणारो जो काळ आमी खंय वचपाचे कितें करपाचें ते येणाऱ्या काळान करता. समीर तूं म्हणटा एक रिजन दिलें तें कितें तुका प्रेशर येयलो म्हणून. बट दुसरे सायडीन तूं तुजो पॉलिटिकल कॅरियर बिल्डअप करपाक कित्याक तुका गमला आसतलें टीएमसीन फ्युचर ना तेका लागून तूं भायर सरला. सी पॉलिटिकल करियर इज वन पार्ट. सर्टन एथिक्स अँड प्रिन्सिपल्स. कारण ज्या वेळार हांव पक्षाक निवडणूक लढिल्ली तेजे नंतर खुबशे लिडर भायर सरले. तांकांय कळयलें आसलें त्या वेळार की पॉलिटिकल करियर ना. प्रश्न पॉलिटिकल करियर आसना. प्रश्न की जे तुजो पक्ष ज्या पक्षाक तूं रिप्रेझेंट करता तो पक्ष काम करता आसतना त्याचो हेल्प म्हणजे पॉझिटिव्हिटी कोणाक जावंक शकता, विरोधी पक्षाक काय सत्ते वयल्या पक्षाक. दॅट इज अ क्वेश्चन. माय पॉलिटिकल करियर इट्स फायनली पीपल ऑफ कुमारच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी विल डिसाइड. इलेक्शनाक जर करपाचें असलें जाल्यार 3 ते 3 महिने पयलीं करता आसलो. मतदारसंघाचे लोक ठरयतले न्ही. 100% न्ही. म्हाका मतदारसंघाच्या लोकांनी तर सांगलें की यू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन. आय विल कॉन्टेस्ट न्ही. सी फायनली इलेक्शन दिस इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप न्ही. फाल्यां सगळें तुजी इच्छा आसली यू कॅन कॉन्टेस्ट. नो वन कॅन स्टॉप यू कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शन. Exactly. See, finally, it is a call from people of my constituency. That my people will decide. माझे सपोर्टर, माझे हितचिंतक, माझे वांगडी, माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांकडे चर्चा जाल्यार तो निर्णय जातलो. तुम्ही एक स्टेटमेंट केलें की तुमकां ऑपोजिशन लिडरांच्या विरोधात पडलें ना. राहुल गांधीचे पडलें ना. तुमचो अशें डिसिजन आसा की काँग्रेसीच्या वाटेन. See, I am talking about all opposition leaders. Opposition leaders of all opposition parties. It is not one related to one particular party. But instruction ज्या वेळार येता की पर्टिक्युलरली तूं अमक्या लिडराक टार्गेट कर, then I have to open it न्ही. So opposition leaderank जर आमी टार्गेट सी what is the need of the hour today? Are we going to gain something by targeting opposition leader? No. It's the need of the hour ki we have to target BJP. Who is almost trying to finish Goa. See, this prashna kasha asa, I told you. The moment started after parliament election. This thing started after parliament election. Taja पहिली nasle nahi. Karan you have seen my press addresses previously also. There was nothing against any political party. But things when started, there has to be some end point. Last week we had Maria TMC स्टेटमेंट केलेलं असं as far as MP elections आहे ना की आम्ही 10 ते 12 सीटांपर्यंत टार्गेट करतो. तुका दिसता TMCची परिस्थिती असा म्हणजे ज्या मनशान स्टेटमेंट केला इज द राईट पर्सन टू आन्सर.
See, in politics, whoever makes a statement, I think he is the right person to answer your question. Sir, you have been in KMC, that's why I'm saying. See, in I capacity, have- see where I was in TMC. Today I have resigned. So I don't feel that I should comment what he has said on that No, election. I'm not saying you have. Can I ask you a Capacity, question? have not the That I think they will decide. You don't know. त्याने केएमसी ग्रुपात राहिला म्हणा किंवा 3 महिने पहिले काढलं म्हणा तुम्ही म्हणलं इट इज नॉट करेक्ट राईट Definitely. फाटले 2 प्रेस कॉन्फरन्स किती ऍबसेंट असेल How action आपलं कारण the party's instruction was to target opposition leaders, which I was against. यू गॅट टोल्ड अबाउट दॅट Definitely. तुका See, पार्टीचे instructions असले नी. आणि व्हेन वॉज मारियन मेड फुल फ्लॅश कन्व्हेनर बिकॉज यू वर जॉईंट कन्व्हेनर No, Mariani is not a convener. We are both joint conveners of Goa नो नो TMC. ही क्लेम्स टू बी कन्व्हेनर ते आता आज क्लेम केन्नाय कोणी करू शकते नाही. लॉंग गिवन ती पार्टी 2 मेसेज बसून तो कन्व्हेनर Even see, by mistake he must have put that message. By mistake. कारण म्हजे मेसेजी वयताल्यो. See, earlier if you see my press, January I had addressed a press. That time also both the names were joint conveners. नो नो ही क्लेम्स टू बी कन्व्हेनर फॉर See, आता I don't know about his claim. सुनील भाऊ, म्हाका एक सांगा, तुका दिसता you feel that TMC is a vote sleeper? See, तुम्ही जर आज पळयत काही गोष्टी, see, गोयची जी जनता आसा, पीपल ऑफ गोवा फील दॅट सी एनी पार्टी इन डेमोक्रेटिक सेटअप खंयच्याय पक्षाक येवन निवडणूक लडोवपाचो अधिकार आसा. ती निवडणूक लढयतना देर आर 2 थिंग्स. आयदर यू टू विन ऑर कोणाक तरी जिखपाक आयला. सो लोकांचे आता जनरल परसेप्शन कितें जाला की वेन यू आता फॉर एक्झाम्पल वेन यू स्टार्ट टार्गेटिंग ऑपोजिशन लीडर्स विच इज नॉट नीड ऑफ द पार्टी इज गोइंग टू हेल्प होम इट्स अ क्वेश्चन. तुमकां अप्रोच जाला पण प्रेस कॉन्फरन्स कडे झाला प्रेस काँग्रेसाचो म्हणून See, I am a person with a secular ideology. I believe in ideology. कित्याक जोडलेली तुमी? See, that particular was history. त्या वेळार म्हाका दिसता परिस्थिती तशी आसली. त्या वेळार जी परिस्थिती आसली त्या प्रमाणे काही तुका निर्णय घेवचे पडटा. सो आय डोंट फील की म्हणजे आय हॅव मायंडसेट ऑफ सेक्युलर आयडियोलॉजी. दिस इज वॉट आय एग्री. तूं काँग्रेसीन वचपाचे वाटेर आहा म्हाका दिसता तूं उलयता तेजेर गमता. सध्या परिस्थिती जी आसा न्ही, there are so many other parties also who are fighting against me. TMC out of question. You told me. See, there are so many parties which are fighting against me. See, I cannot take a call because my people are there, my supporters are there. They will take a call. पूण तुमकां काँग्रेसीन अप्रोच जाला डायरेक्ट क्वेश्चन. There is no approach from any political party. It is my individual decision. It is the decision of our team. It is a decision of my supporters. We have to take a call to resign. समीर, तू काँग्रेसीने काम केला, TMC ने काम केलं. Do you feel that Congress was secular? Definitely. अनेक विषय प्रवासी तुम्ही म्हणल्यार तुम्ही मोदयाचे हांवूय मोदयाचे. फाटल्या दिसांनी फाटल्या इलेक्शनाक जे कितें जाला पळय मोदयाचे काँग्रेसान अजूनय आसा बाबा फाल्यां कोण सेक्युलर म्हणटा आनी मागीर खंय बोतेच कोणाक फ्लायट पावता. सो तुजें कितें आसतलें मागीर? See, try to understand one thing. आज खंयच्याय पक्षाचो पक्ष जेन्ना तूं लीड करता, when you are heading a good position in the party, you are leaving that position for a cause. That people will decide me. या पक्षान गेलो, त्या पक्षान गेलो. See, finally, people will take a call during election time. आता हे इलेक्शना खातीर हांवें रेजिग्नेशन दिवना न्ही. It is not that I am today resigning and another 3-4 months there are elections. आफ्टर 1.5 year One and a half year is a big time. Yeah, that is there another after 7-8 months. Let us see. I see. Finally, leader हो कोण करता? तुझे मतदारसंघातले जे तुझे वांगडी आसा, तुझे वोटर आसा, ते तुका लिडर करता. एक पर्टिक्युलर टायमा प्रमाणे वी हॅव टू टेक अ कॉल. Okay, समीर भाऊ, lastly, लोकसभा alliance आहे, opposition party. So in future जर assembly election जे येतात 2027 जर alliance झाले आणि तुम्ही त्या alliance साठी TMC असा, जाल्यार तू त्या alliance मध्ये part असता. That we will see later on. You see, पहिली गोष्ट म्हणजे आता क्वेश्चन ऑफ अलायन्स आणि नॉन अलायन्स विल बी देअर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. ते आता हांव तुजे ताजेर कमेंट करूंक शकना. आता पहिली म्हणजे वेर विल बी माय आय एम रेडी. म्हणजे जर्नी आता नेक्स्ट कितें आसली तें म्हणजे मतदारसंघातले म्हणजे कार्यकर्ते तरी. सो देन वील टेक अ कॉल.
कोणाक सपोर्ट करता दुसरे पार्टी सपोर्ट करता See, I am a person with a secular ideology. I will support a party with a secular ideology. Karan, there are so many other parties. There are, except BJP, all are secular parties. No? Except BJP, all other parties are secular. See, secular ideology has got, all parties have got secular ideology.